हरे कृष्ण सर्व बांधवाक मगेले नमस्कार. आता मी येवची एकादशी हाका कामदा एकादशी म्हणटाची हाजे बद्दल आयकुया. वराह पुराणांत युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण परमात्मा विचारता चैत्र महिना येवचे ह्या शुक्ल पक्षा येवचे एकादशीक कसं म्हणटाची आणि हाजे हे केल्यारी किती प्राप्ती जाता म्हण. तेन्ना श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराजाक एक काणी सांगता. एक राज आशिल्लो दिलीप म्हणून. दिलीप म्हळ्यार श्री रामचंद्र भगवानालो पणजो म्हळ्यार ग्रेट ग्रँडफादर. ताणें एक पंत वशिष्ठ मुनी विचारले हें कामदा एकादशीचे महत्व कितकी म्हण. तेन्ना वशिष्ठ मुनीन राजा दिलीपाक हाजी काणी सांगली. एक गांव आशिल्लो रत्नपूर म्हण. तें मस्त संपत भरीत राष्ट्र म्हणटात तशी. आनी थंयचो राजा पौंडरीक म्हण आशिल्लो. तोय बरो पयास राज वट्टू लोकां बरें हें करता आशिल्लो. दान धर्म दिवन बरें हें करनाशिल्लो. आनी तेगेले राज्या भितर मस्त लोक गंधर्व किन्नर अप्सरे सगळी लोक आशिल्ली. तशीच एक गंधर्व आशिल्लो तेगेलें नांव ललित आनी तेगेले चंद बायल तिगेलें नांव ललिता म्हण. हाणी नाट्य नृत्य गायना भितर मस्त फेमस आशिल्ली. एक पटी पौंडरीक राजान राज्यसभेत हे गंधर्वाले आनी किन्नराले नाट्य नृत्य ताजे सगळे कार्यक्रम दवरिल्ले उरता. त्या दिवसो ललित एकलो ते नाट्य आनी नृत्य गायना भितर भाग घेता. पण तेगेलें फुल्ल मन तेगेले बायलेचेर उरता. त्या दीस ललिता आयलो ना त्या कार्यक्रमाक. पण तेगेलें फुल्ल मन तें हाजेर उरता. ते नाट्य गायना भितर उरता. तो नाट्य गायन मिस करून तेगेले बायले भितर तेगेलें मन मस्त केंद्रीत जाल्ली उरता. तशी आशिल्ली तेन्ना कसो जाता म्हळ्यार एक पंत करता करता तो तेगेले ताळ आनी लय चुकून वता. तशी चुकून गेल्ल्यान तें त्या सभे भितर एक हें उरता सर्प, कर्कोटका सर्प. ते कर्कोटका सर्प ते नोटीस करता हें ललितालें कॉन्सन्ट्रेशन दुसरे कडेन आसा म्हणून. आनी ताका कळटा तो तेगेले बायले बद्दल विचार करत आशिल्लो म्हण. ते कर्कोटक स्नेक हाक सांगता, कोणाक राजाक सांगता हांगा नृत्य करच्या लागल्यार बी तेगेलें मन वट्टू थंय आशिल्लें म्हण. पौंडरीक राजाक मस्त कोप येवन ताका शाप दिता. गंधर्वा ललिताक शाप दिता. तूं हांगा कार्यक्रमांत आसल्यार बी तुगेलें मन थंय तुगेले बायले वेर आशिल्लें म्हणून तूं एक कॅनिबल म्हळ्यार नरराक्षस जावन जन्मा यो म्हण. मॅन इटींग नरराक्षसा म्हणटाची. ते शाप मेळटगीर सुंदर इतलें चंद आशिल्लो गंधर्व ललित एक नरराक्षसा भशेन तेगेलें रूप कन्वर्ट जाता. मस्त होड विकराळ रूप. हें कळून ललितेक बी मस्त बेजार जाता. आनी ती घोवा घेवन पत्नी धर्म निभोवच्या खातीर ती वना भितर वता. वना आनी जंगलांत आनी भोंवता 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 वतेर उरताची. आनी ती विचार करत उरता हे कश्टांतल्यान आपूण घोवा कशी भायर काडू की म्हण. भोंवता भोंवता ताणी एक जाग्यार येता ती आनी थंय एक आश्रम उरता. ते आश्रम शृंगी रुचिले आश्रम. थंय वचून ललिता गंधर्व कन्या तांकां पांय पडन तांचे कडेन आशिर्वाद घेता. आनी शृंगी ऋषी विचारता तूं कोण आनी हांगा कसो आयली की म्हण. तेन्ना ललिता ओट्टू ही काणी सांगता. अशें जाला म्हगेलो गंधर्वपती नरराक्षस जावन परिवर्तीत जाला. ताका परतें हांवें सारकी करता जाल्यार तागेलें पयलींचें रूप मेळत जाल्यार हांव कसो करता म्हण.
तेन्ना श्रृंगी ऋषी तिका सांगता आतां ह्या चैत्र पक्षांत चैत्र मासांत शुक्ल पक्षांत ज्यो आतां एकादशी येता ताका कामदा एकादशी म्हणटाची हें केल्यार हे एकादशी व्रत पालन केल्यार हें वट्टू पाप काडटा, पाप मोचने करता म्हण. कशें म्हळ्यार एक काडगिच्चू एक फॉरेस्ट फायर फुल कशी फॉरेस्ट भस्म करून उडयत की तशी हे कामदा एकादशी व्रता पुण्य वट्टू सिन्स भ्रश्ट करून उडोवन काण उडोवन ताच्यान पाप विमोचने करता आनी पुत्रप्राप्ती बी जाता म्हण. कामदा एकादशी हातून पुत्रप्राप्ती बी जाता म्हण. ललिता हें वट्टू आयकून घेवन ती पूर्ती विधी विधानान हें व्रत पालन करता आनीक व्रताचे फल तिका मेळटा. परत गंधर्व जावन ललित गंधर्व जावन तेगेलें रूप परिवर्तन जाता. हातूंतल्यान आमकां कसो मॉरल ऑफ द स्टोरी कसो शिकचा मेळटा की म्हळ्यार आमी केन्ना खंयचें व्रत एकादशी व्रत खंयचें देवालें व्रत विष्णू स्मरण कृष्णाल स्मरण हें पूर्ती भक्तीन पूर्ती विधविधानान केल्यार खंडीत आमगेलें सगळें पाप विमोचने जावन आमकां मुक्ती मेळटा. जय शिल प्रभुपाद. हरे कृष्ण.